लाटंबरशे वाठारांत चेकपोस्ट नाशिल्ल्यान गोंयच्या सोऱ्याची महाराष्ट्रांतल्यान तस्करी जावन थंयच्यान सोरो गुजराताक पावता। हे विशीं आमदार विजयान विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की लाटंबरशे ते महाराष्ट्रांत वचपी रस्त्याचेर बेगीनच चेकपोस्ट उबारतले। तशेंच गोंयांतल्यान भायर वचपी सोऱ्याच्या बाटल्यांचेर होलोग्राम लायतले अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। जून म्हयन्यांत धारगळे सोऱ्याची येरादारी करपी नागालँडाच्या एका ट्रकाक उजो लागिल्लो, तातूंतलो सोरोय जप्त केल्लो। हे विशींची चवकशी सुरू आसा। सोरो खंयच्या फॅक्टरींतल्यान आयला हाची चवकशी केल्या उपरांत फॅक्टरींतल्या अधिकाऱ्याक निलंबीत करतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान आमदार वेंझी क्रूज सिल्वा कालूस तशें विजयान विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दिली। A goods transport vehicle carrying smuggled alcohol, booze, पलटी जाता। Registration number NL 01 N 2598। थिंगा एबंडन सोडून ड्रायव्हर वयता, सगळे वयता, ते गाडयेक उज पेटवता ऑन द नॅशनल हायवे दारगर। अपार्ट फ्रॉम द लिकर कन्साइनमेंट फॉर विच नो परमिट्स वर इश्यूड, म्हणजे हो जो कन्साइनमेंट वयता ताका परमीट आसो ना। सो ही गाडी गोंयांत पळय सद्या सोर घेवन भायर वयता आनी ताका परमीट ना, जे जितले रस्तो क्रॉस करता बॉर्डरीचे पावत पुसान थिंगा। सो सरकारा आमगे जे एक्सायज आहा, डिपार्टमेंट आहा, तांकां खबर ना अशें समजया आनी हें चलता गोंयां। गाडी पूर्णतः जळून गेल्ली, भितर आशिल्लो मटेरियल हो सगळो म्हणजे सगळो सोरो त्यांनी म्हटला त्या प्रमाणे तो सगळो सीज केला आणि तो सगळो सीज केल्लो सोरो जो आसा पळय न्ही, आमी ताजी लेबल्स आनी ते सगळे चॅक करता आणि आता तो खंयच्यान हाडला आणि ताका खंयच्याच हेका म्हणजे एक्सपोर्ट लायसन्स नाशिल्लें, ताका परमीट नाशिल्लें आणि एट प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन। म्हणजे आमकां व्हेरीफायड जावंक ना म्हणजे ती खंयसर मॅन्युफॅक्चर्ड जाल्ले ते इज द इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन। परत एकदा ताका सांगता, बट ज्याच्या इंडस्ट्रीत हे जे आमकां जेन्ना मेळटले तेन्ना तेजी सीज करतले, पूर्णतः लायसन्स कॅन्सल करतले। आणि ही फॅक्टरी सोन जे भायर सदा आख्खे सीज जावपा जाय, सील जावपा जाय, ऑफिसर सस्पेंड जावपा जाय स्पीकर सर। स्पीकर सर, परत एकदा सांगता, टायम टू टायम आमी अशा पद्दतीचे सगळे एक्सायज इन्स्पेक्टर आसतले, सब इन्स्पेक्टर आसतले, गार्ड आसतले, हांकां प्रत्येक वेळा सस्पेंड केल्ले आसा। जे दिसा आमकां कन्फर्म जातले की दीस इज फ्रॉम दीस इंडस्ट्री, तो आमचो इन्स्पेक्टरूय थंय कोण आहा तोय सस्पेंड जातलो आणि फॅक्टरी बी जी आहा तेजी बंद जातली। Illicit liquor trade is flourishing in Goa, and as such, consignment are sent outside the state without the knowledge of Goa excise and police. आतापर्यंत जो सोरो भायर वता तो इट इज रिसर परमीट घेवन आणि परमिशन घेवनूच भायर वता, एक्सपोर्ट लायसन्स घेवन। आमी सगळ्यो ज्यो बॉटल्स मेळ्ळा त्यो सगळ्यो सीज केल्या आणि त्या मेळ्ळेल्या बॉटला वयल्यानूच त्यो खंयसर मॅन्युफॅक्चर केला आसतल्यो हाजी इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून सांगलां। त्या गाडयेच्या नंबरा वयल्यान ती गाडी नागालँडची आसा, नागालँड पुलिसा कडेन आमी कंटिन्युअसली इन टच आसा की तेज्या ओनर जो आपण अजून आमकां नागालँडा कडल्यान डिटेल्स कांयच मेळूंक ना। न्यू टॅक्नॉलॉजींतल्यान नाव द होलोग्राम हो खुबश्या स्टेटींनी यूज करपाक लागलेले आसात की तेज्या कडेन म्हणजे काडल्या उपरांत ताजो तो स्कॅन कोड जरी केलो आसत जाल्यार कळटा। आमी इट इज अंडर प्रोसेस। पण फक्त सीएमान सांगचे, ऑनरेबल सीएम एक्साइज मिनिस्टर, फायनान्स मिनिस्टर, whether there is an entry of that vehicle coming in the excise check post at that region. ताजे कंप्लिटली रिकॉर्ड काडप सुरू आहा। फाटल्या त्या 1 म्हयनो जालो एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करता, तेजी एंट्री रिकॉर्ड जो आहा पळय न्ही वो आमच्या जे चेक पोस्टाचेर आमकां मेळूंक ना। फॉर द पुलिसूय आनी एक्सायजूय दोनी कडल्यान व्हेरीफाय करीत आसा की त्या नंबराची गाडी एंट्री केन्ना जाली ती। लाटंबरसेच्यान महाराष्ट्रान जो वता तो रस्त्याचेर चेक पोस्ट ना आनी फूल स्विंग सोरो थंयच्यान वता हें म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा। हे तुम्ही चेक करचे, थंय कोण तुमचो चेक पोस्टूच ना। विजय सरदेसाय सांगता तो इंटरनल रोड ताजेरूय आमी चेक पोस्ट घालपाक लायता, विच इज व्हेरी स्मॉल रोड आनी इंटरनल रोड आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।